आमी झूज झगडटात तेन्ना आमची सगळी ताकद आनी हत्यारां वापरता, कित्याक आमी आमच्या दुस्मानांक हारोवंक सोदता. पूण समजुया आमी झुजचे बदलेक आमकांच स्वाधीन कोत्ता. तेन्ना दुस्मान आमकां आपणाक जाय तशें आमचे सोरी कोत्ता. देव आमचो दुस्मान न्हय, पूण जेन्ना आमी मागण्यांत आनी थिरायेन देवाक उलो मागता तेन्ना देवाक जाय जाल्यार आनी आमच्या फायद्याक पडटा जाल्यार देव आमकां जरूर दितलो. आमी थांबनासतना मागणें करूंक गरजेचें, कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं आनी देव आमचो बाप. सोमूट पाळून वो सुनोत करून आमी देवाचीं भुरगीं जावंक ना परतेंच जाल्यार जेजूचें शुभ वर्तमान मानून घेवन आनी तें पाळून आमी जेजूची वांगडी आनी ताची संदेशकारां जाता. बापा, मागण्यांत आमी तुका तीर रावंक आनी भावार्थान तुका उलो करूंक आमकां शिकय. मोगळ भयणी भावांनो, संवसारी जाणवाय आसा आनी दैवीक जाणवाय आसा. संवसारी जाणवाय आमकां संवसारी मनशां करता तशेंच करूंक हुस्कायता, जाल्यार दैवीक जाणवाय आमकां बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर करून बरें तेंच विंचून काडूंक आदार दिता. ही दैवीक जाणवाय आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं फावो जाता. देवाच्या पवित्र आत्म्यांक आमी उक्ती रावया. आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा ताका आमी जागोवया. आमी देवाची जाणवाय आमी आपणावया. जायते फावटी आमकां बऱ्या आनी वायटा मदें विंचून काडूंक पडटा तेन्ना आमचे भितरल्यान आमकां ताळो आयकूंक येता. असल्या वेळार हो उलो आमी आयकून बरें तेंच विंचून काडूंक वावरुया. आतां थोड्याच वेळान जेजू उंड्याच्या रुपान आमचे मदें हाजीर जातलो. पवित्र आत्म्याच्या बळान भरून देवाचे जाणवायेन वाडून आपल्या जिवितान बरें विंचून काडलें आनी बरें शिंपडायलें. ताचें बळ, ताची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां फावो जावंक दर एकल्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदानान फावो ती कृपा आनी बळ मागुया.